सोत मानतान देवा सोर पोदेदार बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक त्या सुमिया तो पवित्र आत्म्यावर वेग गोरबी सांबाळलो आंकवार मरेत हांवें जल्मलो पोंच पिलाकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिल्लो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पोदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मसुबी करून येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे वक्ताचो एकतार वादकाचे भोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रायस आमकां दी आनी आमी आमची इस्रायलां बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मेनेन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो रायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो कोर पातकां बोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मेनेन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमचे अप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरायत आयज आमकां दी आनी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तारणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां मोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां मोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां मोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां मोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां मोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां मोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां मोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां मोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां मोगोस मेनेन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां मोगोस मेनेन जेजू सांतांतून आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो रायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो Kaklut kor patkam bogos menin Jesu. सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो Kaklut kor patkam bogos menin Jesu. सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो Kaklut kor patkam bogos menin Jesu. सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो Kaklut kor patkam bogos menin Jesu. सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो Kaklut kor patkam bogos menin Jesu. सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो Kaklut kor patkam bogos menin Jesu. सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो Kaklut kor patkam bogos menin Jesu. सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो Kaklut kor patkam bogos menin Jesu. सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो Kaklut kor patkam bogos menin Jesu. सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो Kaklut kor patkam bogos menin Jesu. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. आमचे पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज सामकायो, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो इग्राय आयज आमकां दी आनी आमचे कोल्यां भुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां भोगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां भोगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां भोगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां भोगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां भोगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां भोगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां भोगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां भोगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां भोगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पातकां भोगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. आमचो अप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्याक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. सांतांतोनीची लादीन सोमिया काकलूत आमची खोर जेजू क्रिस्ता काकूट आमची कोर सोमिया काकलूत आमची खोर जेजू क्रिस्ता आईक आमकां जेजू क्रिस्ता दयाळेन आईक आमकां देवा बापा स्वर्गीच्या काकलूत आमची खोर देवा पुत्रा संवसाराच्या सोरवंडारा काकलूत आमची खोर देवा इस्प्रिता सांता काकलूत आमची खोर पवित्र इदादी एकल्याच देवा काकलूत आमची खोर सांता मोरे सोयंबाची पातकां विंगूर सांबाळलेले माग आमचे पासून सांतांतून लिस्बोआच्या माग आमचे पासून सांतांतून सेराफिनाचे उर्दीच्या अनोदा माग आमचे पासून सांतांतून टेस्टामेंटाच्या आर्का माग आमचे पासून सांतांतून सुर्गीचे जाणवाईच्या भुक्तिस्थाना माग आमचे पासून सांतांतून प्राचिताच्या विस्मिता माग आमचे पासून
सांतांतून कालतेपणाच्या आरशा माग आमचे पासून सांतांतून नीती पाटी वेतेल्या माग आमचे पासून सांतांतून आंगसुकाचेर जोयत वतेल्या माग आमचे पासून सांतांतून कुर्साक लबडलोल्या इश्टा माग आमचे पासून सांतांतून वांजेलाच्या जोलट्या आपोसला माग आमचे पासून सांतांतून ओन भावाच्या कापेऱ्या माग आमचे पासून सांतांतून देंवचाराच्या कापेऱ्या माग आमचे पासून सांतांतून सोपुर्णायेच्या प्रतिमाना माग आमचे पासून सांतांतून कोशेन मार्तिरा माग आमचे पासून सांतांतून पातक्यांच्या उजवाडा माग आमचे पासून सांतांतून विजमिताच्या बुजवंडारा माग आमचे पासून सांतांतून नेणटेपणाच्या राखणारा माग आमचे पासून सांतांतून जो उलोवणें दिताय मोन्याक माग आमचे पासून सांतांतून जो दुसरी दिताय कान बेऱ्याक माग आमचे पासून सांतांतून जो भायर घालताय देंवचाराक माग आमचे पासून सांतांतून जो गुलाम जाल्ल्यांक सोडयताय माग आमचे पासून सांतांतून जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय माग आमचे पासून सांतांतून जो मेल्ल्यांक जिवंत करता माग आमचे पासून सांतांतून जो आंधल्यांक दोळे दिताय माग आमचे पासून सांतांतून जो तोट्यांक चलयता माग आमचे पासून सांतांतून जो सांडलेल्यो वस्तू मेळयताय माग आमचे पासून सांतांतून जो वाटसुऱ्यांक वाट दाखयताय माग आमचे पासून सांतांतून जो निती पासून जुस्तेल्यांक सांबाळटाय माग आमचे पासून सांतांतून जो देंवचाराच्या कोट्टेपण बोजमिताय माग आमचे पासून सांतांतून गुन्यांवाक कास लायतेल्या माग आमचे पासून सांतांतून नीस देखी नेंटुवायेच्या माग आमचे पासून सांतांतून सर्गीचे निर्मळायेच्या फुला माग आमचे पासून सांतांतून मोगाच्या आगट्या माग आमचे पासून सांतांतून पोळकेपणाची बेपरवा कोत्तेल्या माग आमचे पासून दुस्मानांतल्या पासांतली निवार आमकां सांतांतून विजा आनी वादोळांतली निवार आमकां सांतांतून सगल्या पातकांतली निवार आमकां सांतांतून सगल्या आमच्या जिविताच्या काळांत निवार आमकां सांतांतून तुजे मोजती वरवीं निवार आमकां सांतां देवाचे शेडे जी संवसाराची पातकां धुताय आमकां बोगोस सायबा देवाचे शेडे जी संवसाराची पातकां धुताय दोयेन आमकां आयक सायबा देवाचे शेडे जी संवसाराची पातकां धुताय काकलूत आमची खोल पाप साहेबाच्या इतिहासा पासत आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत आनी जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे पेन बोलले सुरेश पोजतायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूजे भाग्याची मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्मा आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन याज्ञिकाक योगा दिताना गीत घेऊया गीताचो आक 829 पेज 15 829 Cetale tai corum, Santos anula soluia. Oșin porun amci calza, Deva curvic poima, Mirom tori diuia. Aleluia, 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 aleluia.
Sant'Antonicia, Jut misaco kotkodia korum, somuja vidivuga. Ekalis monaci saun sogli, devace atuja ukar. Onot bapakani botak, ani povitaknya, sodan sasna. Alleluia, 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 alleluia. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव जेजू कृपा कर. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयज सांत आंतोनीचे हे परबे दिसाक आयज आमचे मदें फादर जॉन सी पेरेरा आसा आमचो सान जासिंत आयलँडाचो पादविगार ताकाय आमी आमचे मदें येवकार दिता तशेंच आमचे बरोबर आसा फादर बर्नर्ड पालोटी फादर्स तांच्या नांवान ताकाय आमी आयज आमचे मदें येवकार दिता आनी तुमकां सगल्यांक जावं आमच्या गांवची आमच्या गांवच्या बायलीं सगलींची आयज सांत आंतोनीची भक्ती करून हे मिसाचे भेटेन ह्या परबेच्या मिसान वांटो घेतात तुमकां सगल्यांक आमचो येवकार ह्या जाग्याचे ओनर्स जे आसात तांकां आमचो खेरीत येवकार आनी तांकांय आमचो दिनवास ही मिसाची सुरवात करचे आदीं आनी सगल्यांची तुमची मागणी हे परबे दिसाक तुमी देवा मुखार दवरात आयचे इंतेसांव आमी तिगूय जाणी यादनीक तुमचे पासत भेटयता खेरीत भाशेन आमच्या मनान दवरुया रेमिडियस पेरेरा आनी फामील आपली भलायकी पासत मागता विक्टर आनी रोजी आल्वारीस आनी फामील देवाक दिनवासता वेगवेगळ्या देण्यां पासत क्लिंटन मास्करेनस आनी फामील आपली भलायकी पासत मागता आनी देवाक दिनवासता मेलिस्टो सिक्वेरा भलायकी पासत लिस्बोनिया पेरेरा आनी फामील आपले भलायकी पासत एग्नस टॅलिस आपली भलायकी पासत देवाक दिनवासता आनी मागता तशेंच फ्रांसीस आनी माधवी मेंडीस आपल्या बिझनसा पासत आनी वावरा पासत देवाक दिनवासता माला फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी ह्या सगलींची आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी आमी ह्या परबे दिसाक बागयोंत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाच्या भावा भयणांनो 13 दिसाचे तयारी उपरांत आयज आमी सांत आंतोनीची परब समारंभता कातोलीक पवित्र सोबेच्या सांतां मदलो सांत आंतोन जावन आसा लोकांच्या मोगाचो तो सगळ्या संवसाराचो सांत आंतोनीक ओचोऱ्यांचो सांत म्हूण पाचारतात तो एक जोळटो आनी पोरजोळीत दिवो कारण ताचें काळीज देव मोगान लासताले तितल्याच पेल्याक देखीचो परजोळ शिवरायतालो ताणें देवाक बोरतेन अणभवलो आनी सांगाती रचने सोवें ओळखलो पवित्र आत्म्यान ताचे जिबेक एक वेगळीच शक्ती दिलोली हे जिबेचे शक्तीन ताणें व्हड व्हड किरमीदोरांची अणभवार्थ्यांची मनां बदललोलीं सांत आंतोनीचे देखीबोन जिवीत ताचे उत्तम खालतीकायेक दुर्बळकाय आनी व्हड देख आमकां आयचो विशय सांत आंतोनीच्या सांगाता जेजूचो पाटलाव करून पुर्बेवंत गोवाय जावुया आमी सगळीं देवाचे अपुरबायेचीं भुरगीं सगळ्या आमच्या बोळान काळजान मनान आनी दिरान आमी देवाचो मोग कोत्ता तेन्ना ताची काकूट आनी दोयालाय आमकां फावो जाता ताचेर विस्वास आनी भावार्थ दवरून ताकाच बोसतांव
तेन्ना तो आमचे सवें जियेता. तर आमकां दिल्लें हें अपुरबायेचें जिवीत सदांच आमच्या बऱ्या करण्यांतल्यान उतरांतल्यान आनी आमच्या वावरा वरवीं आमी चलूंक आनी जिवंक आनी ह्या वरवीं आमच्या सोम्या जेजूचे हुरबेवंत गोवाय आमी जावंक मागुया. सांत आंतोनीक फुडें घालून ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानान भक्तीपणान आनी भावार्थान आमी सगळीं वांटो घेवया. प्रिच्या भाव भयणीनो, भाग्यवंत आंतोनी सांगता आमी जेजूचे गोवाय आनी आपुरबायेन आनी खुशालकायेन आमी जिवंक आमकां सुरवातेकूच उलो मारला. आनी आयज दुबाव वेरेत आमची जण एकल्याची देवाक दिनवासपाची मागणी आसतली, कित्याक सांत आंतोनीचे मजतीन जायतीं बरेपणां आमकां फावो जाल्यात. तरी आसतना जायते पावटी आमच्या भावार्थान आमी थीर रावूंक ना. जायते पावटी एकामेकाच्या आदाराक आमी सांत आंतोनी भाशेन पावूंक ना. जायते पावटी आमी क्रिस्ती शिकवण आमी सारकी घेवंक आनीक ती दुसऱ्यांक दिवंक प्रयत्न करूंक ना. असले आमच्या चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Ton sans arrêt
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादोवाच्या बागेंत तांतोनी खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांक आसतल्याचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. राजांच्या पयल्या पुस्तकावयलें वाचप. आहाब सामारेच्या राजा हाच्या राजमहाला बोगलेक जेसरांतल्या नाबोताच्या एक ताक्या मोला आसलो. आबान नाबोताक म्हणलें, वारें लावन तुजो दाका मोलो म्हाका दी, कित्याक तो म्हज्या घरा बोगलेक पडटा. ताका जाय जाल्यार म्हज्यान ताचे बोलदेक दुसरो अदीक बरो मोलो तुका दिवंक जाता. अशें नाका जाल्यार पयशांनी तुका ताचें मोल फारीक करता. नाबोतान आबाक जबाब दिलो, म्हज्या पुर्वजांच्या दियास हांवें तुका दिवचें हें सर्वेस्पर निमिना जावं. म्हज्या पुर्वजांच्या दियास हांव तुका दिवचो ना. ही जेसरेल्याच्या नाबोताची उतरां आयकून आहाब दुखेस्त जालो आनी रागान बरोवन घरा गेलो आनी आपले बाजेर वचून न्हिदलो आनी ताणें आपलें तोंड दुसरे वाटेन केलें. तो जेवणूय घेना जालो. जेजेबेल ताची पोतीन ताजेशी आयली. तिणें ताका म्हणलें, तूं इतलो चिंतेस कित्याक आनी कित्याक तूं जेव कांय नाय. जेजेबेलाक आबाहान जबाब दिलो, जेसरिल्याच्या नाबोतान कडेन हांव उलयलो आनी ताका हांवें म्हणलें, तुजो दाका मोलो म्हाका विकतो दी. तुका जाय जाल्यार ताचे बोलदेक म्हज्यान तुका दुसरो दिवंक जाता. पूण ताणें म्हणलें, म्हजो दाका मोलो हांव दिवचो ना. आनी जेजेबेलान ताचे पत्नी ताका म्हणलें, इस्रायलाचो राजा तूं न्हय. उठ आनी जेव आनी कुशाल जा. जेसरेल्याच्या नाबोताचो मोलो हांव तुका दितोली. म्हणटोच आबाच्या नांवान तिणें चिटी बरयल्यो आनी ताचेर ताची मोर मारली आनी ह्यो चिटी नाबोता बराबर रावतल्या सगळ्या जाणट्यांक आनी कुंवरांक धाडल्यो. चिटीचेर अशें बरयलेलें आसलें, एक उपास परगट करात आनी नाबोताक लोकां फुडें बसयात आनी ताच्या मुखार दोगा कोट्या मनशांक दवरात आनी ते ताचेर घराणें घालून अशें म्हणून, देवाचेर आनी राजाचेर तुवें शिराप घायलें. मागीर ताका भायर व्हरात आनी फातरांनी ताचो जीव काडात. नाबोताच्या शारांतल्या लोकांक त्या शारांत रावतल्या जाणट्यांनी आनी कुंवरांनी जेजेबेलाचे चिटीचेर बरयलेलें तशेंच केलें. तांणी एक उपास परगट केलो आनी नाबोताक पोरजे मुखार हाडलो आनी दोगा कोट्या मनशांक ताचे मुखार दवरले. ताणें ताचेर अशें गाराणें घातलें, नाबोतान देवाचेर आनी राजाचेर
शिराप घाल्ला. तांणी ताका शारांतलो भायर व्हेलो आनी फातरांनी ताचो जीव काडलो. उपरांत तांणी जेजेबेलाक सांगूंक धाडलें, नबोताक फातरावून जिवेशी मारलो. नबोताक फातरांनी जिवेशी मारलो म्हूण आयकना फुडें जेजेबेलान अहाबाक सांगलें, उठ आनी इस्रायेलाच्या नाबोताचे विकतो मागलोय तो धाका मोलो तुजे आदीं कोर, कित्याक नाबोत आनी हे संवसारांत ना. नाबोत मेलो म्हूण आयकना फुडें अहाब उठलो आनी इस्रायेलांतल्या नाबोताचे धाका मोलो आपल्या ताब्यांत करूंक तो थंय गेलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब हे परी गावून जातलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy, sorgani somsar, viti sortole, पूर्ण देवा उदो सासना गुरदोले सर्वेस्पोराक सोय सोय सर्वेस्पोराक सोय सोय सर्वेस्पोराक सोय सोय सर्वेस्पोराक सोय सोय Sorvespo तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिवोत्तमान महिमा तुका सोम्या हाचे मागीर सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात वचात पूण लांगड्या मोदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोत्राय दवरात बोक्षें वो बुट्टी वो वांडो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच फटकी नाकात खंयच्याय घरांत भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात शांती फावो तसलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो घोराघोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ते तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात थंय आसतीत त्या वायटेकारांक बरें करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात पूण खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ते तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या नोगराची धूळ पुर्यान आमी तुमकां झाडून उडयता तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात तो दीस पावतूच तसल्या नोगरां परस सोदोमाक अदीक दिल्ल्याय मेळटली म्हूण तुमकां सांगता जेजू क्रिस्ताचें शिवोर्तोमान वागणी तुका क्रिस्ता रिच्या भावा भयणीनो कितेंय जरी तर सांडलें जाल्यार सोदून दिवपाचो सांत कोण भलायकी जरी तरी बिगडल्या जाल्यार ती भलायकी देवा लागीं मागून परतून आमकां दिवपाचो सांत कोण कन्फ्युजन जाला जरी तर भुरगीं नात आनी भुरगीं जावपाक जाय जाल्यार कोणा खंयच्या सांता लागीं मागपाचें सांतांतून भाव भयणीनो ताका आमी म्हणटा मिलाग्रीचो सांत ओचोरियाचो सांत आनी जायती म्हणजे सांत आंतोनीचे मजतीन तो जायत्या कारणांचो आस्कारी आमी ह्या जाग्यार ही त्रेजेनां सुरू केलीं आनी सुरू करता थंयसरूच आसा दुसऱ्या दिसा एक फामील येता आनी ती फामील म्हणटा फादर आमकां देवाक आर्गां दिवपाक जाय आनी ह्या बाबतीन आमी जें भासायल्लें तें आमी घेवन आयल्या जालां कितें
एकूच दिसा भितर आमी सांत आंतोनी लागीं मागलेले आमची भाटाची कागदां सांडलेलीं आसात ती मेळोवन दी. एकूच दिसा भितर फादर मेळ्ळी, देखून आमी देवाक आर्गां दिवपाक आयल्या आनी आमी जें बसयल्लें तें आमी दिवपाक आयल्या. चल ऑफिसान वच आनी दी. आनीक एक वस्तुरी मागपाक लागली, आपणाक आतां इंटरव्यूवाक वचपाक जाय, न्यू जॉब मेळटा आनी न्यू जॉब मेळटा तेन्ना म्हज्यो सर्टिफिकेट्स ज्यो आसात, एकेडॅमीक सर्टिफिकेट्स आसात त्यो सांडलेल्यो आसात. प्रेजेंट सुरू जावचे आदी तिणें सांगलेलें आनी तिका हांवें कितें भाशेन सांगलेलें, जरी तर त्यो सर्टिफिकेट सांडल्यात जाल्यार डुप्लिकेट आसात त्यो मागपाक जाय. गो टू द बोर्ड, एड्युकेशन बोर्ड, आनीक त्यो मागता आसतना एप्लिकेशन घालपाक जाय. मिसींग कंप्लेन पयलीं पुलिसान दिवपाक जाय आनी तें कंप्लेनूय बीन थंयसर ते एटॅच करपाक जाय. सांत आंतोनी लागीं मागलें. कालच्या दिसाक ही वस्तुरी म्हाका मॅसेज धाडटा, फादर म्हज्यो सर्टिफिकेट्स सांत आंतोनीचे मजतीन मेळ्ळ्यो, कामाक आतां एप्लाय करपाक जाय. ह्यो एकेडॅमीक सर्टिफिकेट्स ज्यो आसात सांत आंतोनीचे मजतीन मेळ्ळ्यो. आनी चडशीं जाणां आमी सांत आंतोन म्हणल्यार कितें सांडत जाल्यार रोखडो सांत आंतोनीचो उगडास येता, वय की ना? रोखडेंच आमी ताका उलो मारता आनी चडशे जाणांक आमकां मेळटा. आयज भाव भयणीनो, आमचें कितें सांडलेलें आसा काय? आयज जरी तर आमी मागतले ह्या परबे दिसाक, कितें सांडलेलें आसा आमचें? जायत्यो वस्तू सांडलेल्यो आसात. न्हयच फकत वस्तू, मनीसूय सांडलेले आसात, घोराबे सांडलेले आसात, थोड्यांची तकली सांडलेली आसा, थोड्यांचें चिंतप, जायते भाशेन सांडलेले आसा आयज आमी. आयचें पयलें वाचप आमी आयकत जाल्यार थंयसर आमकां मेळटा नाबोत. नाबोत म्हणटा तो एक सादो मनीस, गरीब कसो दिसता, आनी ताचे लागीं एक जमीन आसा, आपलें शेत आसा, तें ताचें न्हू, तें आपल्या पुर्वजांचें. आनी नाबोत एके भाशेन आमकां दिसता आमी जेन्ना आमचें कितें सांडत जाल्यार आमकां त्रास जाता ते भाशेन ताकाय जाल्यात. कित्याक आपली जमीन सांडटा आनी जमीन सांडटा तेन्ना हे जमनीक लागून आपलें अस्तित्व आसा, आयडेंटिटी आसा. कित्याक ही आयडेंटिटी म्हजी म्हज्या पुर्वजां कडली आयिल्ली आसा आनी ही आयडेंटिटी आतां ही जमीन राजा आपूण व्हरपाक सोदता. म्हजी आयडेंटिटी सांडटली, आय वील लूज माय आयडेंटिटी. आनी ह्या पासत ताणें म्हणलें ना, ही म्हज्या पुर्वजांची जमीन, हांव ती तुका दिवचो ना. तो आपणाचें सांडलां तें सांबाळटा म्हणल्यार राजा आसलो, त्या राजाचें एके भाशेन सोयरानूच सांडलें. कित्याक ताणें हांवें मागलेली जमीन दिना म्हणला. वयल्यान ताका हांवें दुडू दिता म्हणलें वो दुसरी जमीन दिता म्हणलें आनी तरी पूण तो दिना. राजा आहाब सोयराना वयलो भायर पडलो आनी एक ल्हान भुरग्या भाशेन कोणशाक बसून रडूंक लागलो, तेमा करूंक लागलो, जेयनासतना रावलो. तो आपलें सोयरान सोदता म्हणल्यार राणी जिजाबेल तिची बुदूच सांडली आनी ती नाड बुदीची जाली आनी तिणें एक काय बरी नाड बुद दिली. नाबोत आसा ताका ताच्या शेतांतलो भायर काडचो आनी दोग तीग जाणांक तयार केले, लोकांक तयार केले ताचेर घाराणें घालपाक. घाराणें घातलें, ताका फातरायलो आनी फातरावन ताका मारून उडयलो. आतां जमीन, राजा उठ. नाबोताक फातरांनी मारलो, चल वच आनी ही जमीन तुजी कर. नाड बुदीन राणीन राजाक आपलें सोयरान दिलें आनी अशें करता आसतना नाबोताचो जीव गेलो, जीव सांडलो. भाव भयणीनो, आयज हें पयलें वाचप आमी जें आयकलां, आयच्या दिसाचें पयलें वाचप तें आयज आमकां जाता काय? हें आयज आमचे भोंवतणी घडटा काय? ह्या दिसांनी न्यूज पेपरांचेर आमी वाचून जाणा कोण फ्रॉड करून आनी कोणाचे सयनी आनी कोण मारून वो कोण मेल्ले आसात तांचे पासून सायनी मारून कोणाची प्रॉपर्टी आनी कोणाक विकली. असल्यो जायत्यो वस्तू घडटात, खबर आसता तुमकां. जायते जाण असले फ्रॉड करतात, सायनी मारतात आनी कोण कोणाची जमीन आनी कोणाक विकता. भोव करून जीं कोण गोंयांत नात, गांवांत नात, घरांत नात, भायर आसात, ताची सोदपूस करतलो कोण ना,
असल्यांच्यो जायत्या जाणांच्यो आयज हे फ्रॉडस्टर्स जे आसात तांणी जमणी विकून काडल्यात. थोडे जाण आतां कोर्टान आसात, ही जमीन आमची आसली, कोणें विकल्या, कोण बांदता, कितें करता, ही सगळी झगडीं कित्याक? कित्याक हे जमनीक लागून आमचें अस्तित्व आसा, आमची आयडेंटिटी आसा. आयज गोंयकार भाव भयणीनो एके भाशेन झुजाक पेटलेलो आसा आमची जमीन सांबाळपाक. आनी जमीन सांबाळपाक म्हणटा तेन्ना आतां आमचे मुखार हेंय आयिल्लें आसा, आमचो राजा वो आमचो सरकार नवे कायदे काडपाक सोदता. जरी तर तुजी प्रॉपर्टी, तुजी जमीन अनप्रोडक्टीव दवरली म्हळ्यार तुवें कांयच उत्पन्न करना, तूं ताचो कांय फायदो काडना, जाल्यार सरकार खंय आपूण वतलो जमीन आनी जे कोण ताचें उत्पन्न करतात, तें प्रोडक्टीव करतात, तेंच्या हातान दितलो. म्हणटच कितें जातलें? कितें येता परतून? आयच्या पयल्या वाचपान जें आमी आयकलां तें परतून घडटा काय? आमचे राजा, आमचेर जे कोण राज चलयतात ते आमची जमीन म्हणजे आमची आयडेंटिटीच सांडून उडोवपाच्या कामाक लागलेले आसात काय? चिंतपाची गरज भाव भयणीनो. आयज जेन्ना सांत आंतोनीची परब आमी मनयता, जमनीचे आशेन, दुडवांचे आशेन ह्या पासत न्हय, जमीनूच न्हय, आयज इकॉनॉमी बदललेली आसा. ब्लू इकॉनॉमी म्हणलेली जाल्ली आसा. ब्लू इकॉनॉमी म्हणल्यार कितें? ब्लू इकॉनॉमी म्हणल्यार आमी आतां दर्यान वचपाचें. आमचे ओशन्स आसात, आमच्यो नदयो आसात. तुमी आतां 13 दीस जाले ह्या जाग्यार येतात, भायर आमचो एक धाकटोसो आयलंड दिश्टी पडटा. पळयला सगल्यांनी? धाकटोसो बारीक आयलंड. त्या वाटेन व्हडलो आयलंड दिश्टी पडटा, सान जासिंत आयलंड, जंय आमचो फादर जॉन सी पाद्रीगार आसा. कपेलाच्या भायर एक बोट दिश्टी पडटा. पळयल्या ती भितर आसा काय भायर आसा? ती जमीन तेंची, तो दर्या तेंचो काय तेंचो न्हू? ह्या आख्ख्या वाठारान शिकले ते सांकवाळ पासून जायते शीप रिपेर्स आनी शीप बिल्डींग म्हणलेले आसात. कितले जाण तातूंतले आयज लिगल आसात आमकां कडेन जायते फावटी खबरूय ना आनी आमकां पडलेलेंय बीन ना. आमी योगी आसात, तेय योगी आसात आनी जायतीं आडगां चलतात. फाटीं शेजाऱ्याक सांकवाळ हांगासरलो लोक उठोन जें ड्रेजिंग चलतालें तांणी बंद केलें. कित्याक? आमचे नदीन तुमी ही घुसपागोंदळ केल्ली आसा, एनक्रोच करपाक लागलेले आसात, तुमी बंद करात हें सांगपाक हो सांकवाळेचो लोक उठलो. कित्याक? तातूंत आमची आयडेंटिटी आसा. थंय आमी नुस्तें मारता, थंय आमी तिसऱ्यो काडटा, थंयसर आमी उदारपसण करता आनी हाचेर तुमी एके भाशेन निसंटन करतात. बंद करपाक लायलें. हो जागो कसलो? ज्या जाग्यार आतां आमी हें मीस करतात आयज, हिंगा कितें जाता? तिसऱ्यो. सुकती येयली, लोक धांवन येता, चिकार बोत्ता हिंगासर, मेळटा ते भाशेन तिसऱ्यो काडटा. हिंगासर बोर्ड घातलेलो आसा, आमचो फुरीस आसा थिंगा. बोर्डाचेर कितें आहा पळयलां तुमी? एक बोर्ड घातलेलो आहा, बरो वाचना दिसता तुमी बोर्डाचेर बीन कितें आसता तें. थिंगा मेंद्यो आसात, विंडो पेन ऑयस्टर्स. हो बोर्ड बेस्तो न्हू, पूण गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा तांणी घातलेलो. हांगा आहा तेच भाशेन सांकवाळूय आसा की ह्या वाठाराक, ह्या आख्ख्या वाठाराक ह्यो मेंद्यो म्हणटात त्यो जाताल्यो आनी ह्या पासत हो जागो सांबाळपाक जाय. हो जागो सांबाळटा तेन्ना आमची ब्लू इकॉनॉमी, आमकां दर्यांतली जी कितें मासळी मेळटा, दर्यांतल्यो जी आमकां गिरेस्तकाय मेळटा, ती सगल्यांक मेळचे पासत हो जागो बरे भाशेन सांबाळपाक जाय. जाल्यार शीप बिल्डींग चलता काय? इलिगल शीप बिल्डींग आनी इलिगल बोट रिपेर चलतात काय? ह्या वाठाराक जरी तर तुमी भोंवन पडत जाल्यार वाटेर जायत्यो बार्जी आसात, थोड्यो कोडमेल्ल्यो, तांकां कांय जागो ना थिंगा, थंयसर तांकां कांय काम ना, तरूय पूण त्यो आजून पासून त्या उदकान आसा. कोण काडटलो? केन्ना काडटलो? त्यो कित्याक आसा थंयसर? कोणें विचारलां काय? भाव भयणीनो, सांडलां जायत्यो वस्तू हे भाशेन वो आमचीच आयडेंटिटी हांगासर सांडपाक लागल्या. आनी भोव करून ह्या वाठाराक जी आमी रावता, काणयो जायत्यो आयज आमचे लागीं आसात. एका तेंपार आमी इतल्यो तिसऱ्यो काडटाल्यो, एका तेंपार आमी साकांनी भरून मेंद्यो काडटाल्यो, एका तेंपार आमी हें काडटाल्यो तें काडटाल्यो. काणयो उरल्यात, आयडेंटिटी गेली, वो आयडेंटिटी वेता. तर भाव भयणीनो, असल्या वेळार सांत आंतोनीक आमी उलो मारपाक जाय काय?
सांतांतून आमी सांडटा आमचें अस्तित्व सांडटा आमच्या भुरग्यांचो फुडार सांडटा तो सांबाळून दवर म्हूण मारला केन्ना उलो आमचे सर्टिफिकेट सांडल्यात आमचें भांगार सांडलां आमचो टॉर्च सांडला आमचें फॉस्क सांडलां भाव भयणीनो जायत्यो वस्तू सांडटात पूण भोव करून जेन्ना आमीच सांडलेलीं आसा तेन्ना आमी उलो मारपाक गरज आसा सांत आंतोन खेरीत भाशेन जो भावार्थ जांचो सांडलेलो तांचो भावार्थ तांकां परतून दिता आयज आमचो जायत्याचो भावार्थ हालता जायते पावटी पाद्रीचें जिवीत पळोवन आमचो भावार्थ हालता जायते पावटी आमच्या बिस्प साहेबाचें जिवीत पळोवनूच न्हय पूण जें कितें कोण खबरो करतात रुमर्स घालतात तें आयकून आनी तें वाचून जायते पावटी आमचो भावार्थ हाल्लेलो आसा जायते पावटी आमचे जे क्रिस्ती भाव भयणां आसात समुदायाची वांगडी आसात तांकां पळोवन आमचो भावार्थ हाल्लेलो आसा मागलां काय आमी सांतांतून आमचो भावार्थ सांडटा तो सांबाळपाक आमकां आदार कर सांतांतून खंय ताच्या जिवितांतल्यो 3 घडयो खेरीत भाशेन जे भावार्थाचेर आड वेताले तांचेर आड तो झुजतालो हेरेटिक्स तांकां आमी म्हणटा पवित्र सभेचे शिकवणेचेर आड शिकवण ते दितात पयले ते क्रिस्तांवूच पूण मागीर तांणी आपली थियरी जी आहा दोतोन जी आहा डॉक्ट्रीन आहा ती मातशें बदलल्या आनी हे भाशेन सांत आंतोन जेन्ना शिकोवपाक गेल्लो एका गांवांत सेरमांव सांगपाक गेल्लो कोण ताका कान दिना जालो कित्याक त्या वाड्यांतले वो त्या गांवचे लोक जे आसात तांकां हेरेटिक्स म्हणटाले ते आनीक दुसरी थियरी घेवन आयिल्ले लोकांक तांणी एके भाशेन सांगलोलें अशें न्हू पूण तशें कोण येवंक ना सांतांतून थंयसरलो भायर सरचे बदलेक वेता दर्याचे देगेर आनी शिकोवपाक लागलो तेन्ना कितें जालें खबर आहा तुमकां कितें जालें सगलीं नुस्तीं जायतीं एकलो आनी 2 जाण न्हू कोण कोण शेवतो थिगूर बांगडो ताल्लो सगळे येयले आसतले आनी जायतें नुस्तें येयलें आनी जेन्ना हें नुस्तीं येवन ताचो सेरमांव आयकपाक लागली तेन्ना खबर पावली रोखडी चमत्कार जाला मिलाग्र जाल्या दर्यांतली मासडी येवन सांत आंतोनीची हो सांत आंतोनीचो सेरमांव आयकता मागीर बुर करून लोक येयलो फोन बीन कांय नासलो वॉट्सॅप बीन कांय नासलोले पूण रोखडीच खबर पावली असले चमत्कार जातात त्यो खबरो रोखड्यो पावतात सुक्ती आयली तिसऱ्यो दिसती पडल्या म्हण रोखडी पावता खबर झम 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 करून लोक येता हिंगासर आनीक तिसऱ्यो बुड्डावन खावपाक लागतात भाव भयणीनो तांकां ही शिकोवण दिता आसतना ताचें आयकून मागीर ह्या नुस्त्यांक लागून पळोवंक आयिल्लीं तीं ताचें उतर आयकून जायत्यांनी आपलें जिवीत बदल्लें आनीक एकलो असलोच हेरेटीक आसलो आनी तो खेरीत भाशेन हो प्रश्न करतालो तेन्नाच ती कॉन्ट्रवर्सी सुरू जाल्ली की पवित्र मिसाचे भेटेन ह्या उंड्या सोऱ्यान जेजू खरेपणी येना पूण तो बेसतो एक सिंबॉलिकली जेजू थिंसर येता हें शिकोवपाक लागलोले आनी सांत आंतोन खेरीत भाशेन आपल्या प्रवचनान पवित्र पुस्तक वापरून थियोलॉजीचे बूक वापरून खेरीत भाशेन शिकयतालो की जेजू जो आल्ताराचेर येता तो खरो जिवो जेजू रियल प्रेझन्स ऑफ क्रायस्ट इन द मोस्ट ब्लेसड सॅक्रमेंट आनी हें शिकयता आसतना एकलो असलो हेरेटीक ताका एक चॅलेंज करता पळोवया खरेंच जाल्यार तूं आमकां प्रूव कर आनी प्रूव कर म्हणटा तेन्ना ताणें एक दीस दिलो ह्या दिसाक तूं यो आनी दाखय त्या म्हणल्यार हो हेरेटीक जो आसा तेणें एका गाडवाक तयार केलो गाडवाक समजता डॉंकीक समजता ना पूण ह्या डॉंकीक ह्या गाडवाक ह्या मनशान उपाशी दवरलो जायतो दीस आनी उपाशी दवरल्या उपरांत ह्या उपाशी गाडवाक हाडलो आनी सांत आंतोनीकूय आपयलो लोकांकूय आपयले आतां लॉजीक घालया म्हण तोंड हाडलें आनी दुसरे वाटेन पवित्र संस्कार भुकेल्लें गाडव कितें खातलें तूं समज गाडव आसलें कितें खावपाचो तोंड हांवूय बीन गाडव आसलें जाल्यार हांव तोंडूच खावपाचो कित्याक भूक लागल्या जाल्यार तो येदोसो उंडो आनी दिसती पडटा सिंबॉलिकली तो जेजू म्हण म्हाका खबर आहा तुका खबर आहा गाडव जाल्यार ना पूण त्या वेळार मिलाग्र घडली गाडवान तोंड खावंक ना म्हूण तो उंडोय खावंक ना पूण
त्या उंड्या मुखार हें गाडव सोरपटलें, आपली मान बागयली, सगलो रेस्पेत आनी मान ह्या खऱ्या जिव्या जेजूक थंयसर दिलो. हो हेरेटीक आसा तो बदललो. तें पळोवन जायतो लोक जो आसलो एडोरेशन करपाक शिकलो की भोव पवित्र संस्कारान खरो जीव जेजू आसा आनी ताका आमी नमस्कार करूं येता, ताका आमी बोजूं येता. आयज आमी एडोरेशन जायते फावटी करता. आनी तिसरो आनीक एक आसलो, असलेच हेरेटिक्स जेवणाक आपयलो सांत आंतोनीक, आनी जेवणाक बसलेले आसतना खंय ह्या जेवणान वीख घातलें. कित्याक सांत आंतोनीक कंट्रोल करपाक जायना, ताची जीब सारकी सोलून काडटा, कोणाच्यान ताच्या उतरांचेर आड वचपाक जायना. जाल्यार बरी वस्त बेस्ट थिंग काबार करया एका. काबार कशे भाशेन करतले, बरो करून आपयलो आपुरबायेन जेवणाक आनी त्या जेवणाक वीख घातलें. आमी करता काय हे भाशेन गोडे डायरेक्ट वीख घालिना, पूण जायते फावटी जे कोण सारकें उलयतात, बरें उलयतात, तांकां आमी वीख घालना, तांचे होबरो वा तांची नांवां पिड्ड्यार करून जायते फावटी करता. जाल्यार आंतून जेन्ना जेवणाक बसलो ताका कळ्ळें ह्या जेवणान वीख घातलेलें आसा. आनी ताणें आपणाक जेवणाक आपयलोल्याक प्रश्न केलो, हें कितें म्हण तुवें केलां, कित्याक तातूंत वीख घातला आनी म्हाका मारपाक सोदता. आनी तेन्ना हो हेरेटीक आसा ताणें आनीक एके भाशेन चॅलेंज दिली. तूं जरी तर देवाच्या उतराचेर पातयेताय, तूं देवाचें उतर शिकयताय, मार्कूच्या शुभ वर्तमानान 16व्या आवेस्वरान मेळटा, म्हजें शीस जो कोण म्हजेर विस्वास ठेवता आनी म्हज्या नांवान वेता, कितेंय विकाडे पासून खायत पीत जाल्यार ताचो जीव वेचो ना, ताका कांयच लागचें ना. आनी ताणें म्हणलें तूं जरी तर स्वत मानता जाल्यार वीख घातला ताका तूं कित्याक भियेता. बेस्ट न्हू चॅलेंज. समज पादविकाराक काबार करपाक जाय कोणाकूय, असली चॅलेंज दिल्यार पादविकार फिनीश जावचो ना. सांत आंतोन भावार्थान उठलो, जेवण जेवलो, वीख आसा म्हूण जाणा जावन वीख घातलेलें जेवण जेवलो, मरोंक ना, कांयच जावंक ना. आनीक एक फावटी हे जे हेरेटिक्स आसले ते ताचें जिवीत पळोवन बदलले, आपल्या जिवितान सांडलोले, आपल्या भावार्थान परतून मेळ्ळे. तर भाव भयणीनो, भाग्योंत आंतून सांडलोले मेळटा म्हणटा थंयसर फकत वस्तू न्हय, पूण खेरीत भाशेन मनीस जे सांडलेले आसात. आयज आमच्या घराब्यान मनशां सांडलेलीं आसात, भुरगीं सांडल्यात, आवय बापूय सांडल्यात, घोव सांडला, बायल सांडल्या, कोण सोदता तांकां. जायते फावटी हे भाशेन कोणून सांडलेलीं आसा तांच्यो आनीक खबरो करता. कोणूय त्रासान पडलेलो आसा, आपणाचे चुकीक लागून न्हू, आनी कोणाचे चुकीक वो तांचेच चुकीक लागून पासून आमी असल्यांक आनिकूय चिड्डून उडयता. तांकां सोदपाचो, परतून हाडपाचो प्रयत्न भोव थोडे फावटी जाता आमच्या घराब्यान पासून. जाल्यार आमी सांत आंतोनीची भक्ती करता जाल्यार भाव भयणीनो, असलें जिवीत आमकां येवपाक जाय. आमचीं भाव भयणां जीं सांडल्या जिवितान तांकां परतून सोदून हाडपाक तुज्यान जायना, माग सांत आंतोनी लागीं. मिलाग्र घडटलीच. कितल्यो केल्या मिलाग्री सांत आंतोनीन, कितल्यो मिलाग्री केल्या? 13. 14वी कोर आमा पापयाच्या घरा. आजून आमी म्हणटा, केन्ना सान म्हणटा, आजून 13 आहा गाय, जावंक ना मुखार. जायत्यो जाल्यो, त्यो मेजूंक गडे जायना. पूण आयज जरी तर भाव भयणीनो आमकां मिलाग्र जाय जाल्यार भावार्थ ना ताका मिलाग्र ना. जो कोण भावार्थ दवरिना ताका मिलाग्र जायना. हे जे हेरेटिक्स आसले तांकां खेरीत भाशेन एक स्पेशल देणें देवान दिलें, म्हळ्यार आपलें जिवीत बदलूंक. तर भावार्थ नासतनाय देव जरी तर तुजे पासत मिलाग्र करता जाल्यार एक वॉर्निंग तुमकां, तुजें जिवीत बदल, तुजें जिवीत निठायेर घाल, ना जाल्यार आनिकूय वायट जावपाक शकता. आयच्या शुभ वर्तमानान भाव भयणीनो आमी आयकलां, 72 जाणांक जेजून धाडले आनी हेंच सांगून धाडलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. जाल्यार सांत आंतोन आपल्या काळारूय एक यादनीक कसो हेंच शिकोवपाक वयतालो. जायते जाण असले, पीक जायते जाण सांडलेले असले, तांकां सगल्यांक सोदूंक वावराडी थोडे आसात, तातूंत खेरीत वावराडी कसो सांत आंतोनीक धाडलो. जाल्यार आमी खेरीत वावराडी जावपाक शकता काय? आपोवणें आसा काय आमकां? दुबाव बेरेत भाव भयणीनो, जोण एकल्याक आमकां हें आपोवणें आसा. थोड्यांक घडये आपल्या उतरांतल्यान शिकोवन दुसऱ्यांक, थोड्यांक घडये आपल्या कुरण्यांतल्यान, जेन्ना देवान तुका जाय तें दिल्लें आसा तेन्ना तूं दुसऱ्यांच्या आदाराक पावता.
थोड्यांक घोडे दुसऱ्यांक इलाज दिवन, थोड्यांक घोडे दुसऱ्यांक सांगात दिवन, थोडी एकसूरपणान सांडलेलीं आसात तांकां एक सांगात दिवन, थोड्यांक घोडे कोण गायड करतलो ना तांकां लोक फटयता, कोण तांची जमीन चोरून खाता, कोण तांचे पयशे चोरून खाता, कोण तांच्या भुरग्यांक चोरून व्हरता आनी तांकां आदार करतलो कोण ना, कित्याक तांचे लागीं पदवी ना. असल्यांक तूं जेन्ना आदार दिता तेन्ना तूं ह्या वावरान पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे म्हणटा त्या वावरान भितर सरता. तर आयज सांत आंतोनीचे मजतीन भाव भयणीनो आमकां मागुया. आनी खेरीत भाशेन आनीक एक निमणो मुद्दो आमकां ह्या दिसांनी आनिकूय जायतें चल्लेलें आसा. भोव करून धर्मभेद घालपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा. आनी दुखाची खबर जेन्ना आमचो सरकार आमी विचून काडलेलो तोच आपूण धर्मभेद घालता. सांगता आसतना वेगवेगळ्यो नाका जाल्ल्यो वस्तू सांगता. एक एंटी कन्वर्शन बील जें हाडपाक सोदतात, दुसरें जीं मंदिरां मोडलेलीं आदीं तीं बांदपाक सोदता म्हणटा तेन्ना कित्याक गाय? आमकां सांडून उडोवपाक गाय? आमकां बिजी दवरपाक हाचेर तुमी डिस्कस करा. त्या म्हणल्यार हांव दोंगर कातून चल्लों, त्या म्हणल्यार हांव दर्यांत जें कितें इलिगल काम करपाचें तें करून आमी चल्ले. तुमी झगडात. आयज हें चल्लेलें आसा आमकां सांडून उडोवपाक भाव भयणीनो. ह्या पासत चोत्राय धरूंक गरज. तर आयच्या दिसाक भाग्यवंत आंतोनी लागीं आमी मागुया. आयज 13 तारीख जुनाची, जुलयाच्या म्हयन्यान आमच्या गोंयांत एसेंब्ली घडटा. जायत्या तेंपान पयलीं पॅन्डेमिकान बेश्टे 2-3 दीस पॉलिश काडून काडले, जाल्यार आतां जेन्ना आमचे MLA आमी विचून काडलेले डिस्कस कोत्तले. आयज आमकां गोंयकारांक जायते मुद्दे आसात जे सांडून उडोवपाक पडलेले आसात. गोंयकारपण काबार करपाचे आसात, वो धर्म काबार करपाचो आसा. आमचे मदें एक फूट घालपाचो प्रयत्न जो चल्लेलो आसा ताका आमी बली पडना जावं. आनी जे आमी विचून काडलेले आसात तांणी आपलें मन उगडूंक, ते नाड बुदीचे जायना जावपाक ते राणये भाशेन दुसऱ्यांचेर बोगलाटां घालून तांकां काबार कर आनी चोरून व्हर असलें कोन्ना जावपाक. आमी जे विचून काडलेले आसा ते आहाब राजा भाशेन सोयरानां भायर पडना जावंक मागुया. त्या सोयरान सांडोना जावपाक मागुया. तांचें जें कितें घडटा तें तांकां समजूंक तांकां खरी मोत दी म्हूण मागुया. आनी जे कोण गरीब आसात, सादे आसात, जांची कडेन जमीन काडून वतात, जांचे दुडू काडून वतात, वा जांचे आनी कितेंय काडून व्हरतात, इनजस्टीस चल्लेली आसा, थंयसर तांचो जीव ते साणिना जावंक तांचेय पासत मागुया. तर हें सगळें मतीन दवरून भाव भयणीनो आयज ही परब मनयता आसतना आनीक एक फावटी खुशाल जावया. जायत्या जाणांक मिलाग्री फावो जाल्यात ह्या दिसांनी. ह्याय जाग्यार जायत्या जाणांक फावो जाल्यात. दुसऱ्याय जाग्यांचेर आख्खो संवसारभर सांत आंतोनीचें देवस्थान जेन्ना चलता तेन्ना जायत्या जाणांक बरी देणी सांत आंतोनीचे मजतीन फावो जाल्यात. आमकांय जातली हो विस्वास धरुया. आनी होच विस्वास धरून खरो जिवो जेजू ह्या आल्ताराचेर आतां येता. बेस्तो न्हू, सिंबॉलीक न्हू, खरो जिवो जेजू रियली प्रेजेंट. तो जेजू ह्या आल्ताराचेर येता तेन्ना ताका आमच्या काळजान घेवन आमी ह्या संवसारान ताचे वावराडी जावंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी भावार्थान विस्वासान देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवान दिल्लें आपुरबायेचें आपोवणें आपल्या जिवितांतल्यान जिवंक आनी दुसऱ्यांक ताचें आपोवणें जिवंक आपलो आदार सहकार दिवंक तांकां सात आंतोनीचे मजतीन बापा लागीं कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकलूत कोर. आमी जोण एकली बापाची अपुरबायेची भुरगीं देवान आमच्यान हातान घातलेलो धर्म परगटणेचो वावर काल्तिकायेन आनी जबाबदारेन करूंक आमकां सात आंतोनीचे मजतीन बापा लागीं कृपा मागुया. दयाळ बापा
देसा देसांनी भोव करून आमच्या देसान आनी आमच्या गोंयांत ओनीत दुर्बळकाय आनी वेगळोचार सोंपोवंक एक नितीचो शांतीचो समाज घडून हाडूंक सरकारी मनशां कोरी सेवे चाकरीचें मोन आनी उर्बा दी म्हूण 7 आंतोनीचे मजतीन बापा लागीं कृपा मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकलूत को आयज आमी 7 आंतोनीची पर्व पाळटना सगळ्या लोकां मदें भावपणाचो मोग गुरजेवतांचो हुस्को आनी पेल्याची सेवा वाडूंक तशेंच तेरेझेन ती परब करूंक आदार दिलोल्यांक कुडी आत्म्याची सुबा देण्यांनी बोर आनी आमी दर एकल्यान हो भोक्तीचो वावर उमेदीन आनी मोगान करूंक 7 आंतोनीचे मजतीन बापा लागीं कृपा मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकलूत को डॉक्टर मॅक्सिमो डिसोजा, मिस्टर मॅक्सिमो डिसोजा, मिस्टर रॉजर मेनेजीस, जॉर्ज मेनेजीस आनी डॉक्टर सावियो पिंटो हाच्या वावराचेर आनी तांच्या गोराब्याचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकलूत को आणखी एक फावटी ओगीच रावन भावार्थान विस्वासान तुमची जण एकल्याची मागणी सांत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार दवरात. सर्गीच्या बापा आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी आमी उचारूंक ना ती तुजे मजतीन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. धाना मिटोनेच्या वेळार गीत घेवया. गिताचो C27 पेज 39 C27. निष्कुळूंक निर्मोळूं वेदीचेर आमी गाताव. सासणाच्या पुवीर बाबा तुका तो समोर पेटा. बोतोडी आसल्या पासो सो क्रिस्ती लोकां खातीर पृथ्वीच्या उंच्या पासो
म्हज्या भाव भयणीनोय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, भाग्योंत आंतोनीच्या परबे दिसा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातून तुज्या भक्ताच्या मनाक की परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोर गोटुया. सुम्या जेजू आमी ओंडो घाता आनी एकाचेतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितीमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलिपनेर आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रीती मोगान वाडय. पुनो जिवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार माय देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन दोन रुतां बागेवन आंतून आनी सोड काडून काम मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुतवेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान आतां आमी देवाक उलो मारता बाप म्हूण. खेरीत भाशेन सांत आंतोनीची मोजतीन सांगुया, सायबा आमी एकाच घरान रावता पूण आमी सांडलोलीं आसा. आमी एकच घरान जियेता पूण एकामेकाक आमी साणूय उडयल्लें आसा आनी आमचें अस्तित्व साणटा तें सांबाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेरी तू संसाराचे पाप काटाय. आमची काकलूत को काकलूत को काकलूत को. देवाची शेरी तू संसाराचे पाप काटाय. आमची काकलूत को काकलूत को काकलूत को. देवाची शेणिये तू संसाराचे पाप काटाय. आमकां शांती दी शांती दी शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका तुकान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका आयकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Jesu tu so ubras puro Kalsak poro Sondos poro Oslo saitun Sondos samso Rubruk polio Tu kabokso Kalsan damcha 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 Não te suce Somanadi Ciber movu Bovu swadi Kanakaro Omrutoti Tanitadar Bomoladi Kalsan damcha 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 Jesu dirá Matoliancia Ormașadu Kipat Chiacea Oreasrea Sotoliancia Sorga Suka Potoliancia Kalsan damcha 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 Uciecibe Tagon sangu Konang takot Porong galung Portos sontos Jesu bokso Ogun matos Zana sauso Kalsan damcha Kalsan damcha Kalsan damcha Kalsan damcha Kalsan damcha Kalsan damcha
जेजू सोगी आमच्या दाराच्या जेजू सोतोस आमचो तुझा सासनांक बागा सुकोया जेजू मोगा आमच्या राया गोरात वाकानी गोरात दिनवासनी जेजूच्या मोगाची 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 गोरात वाकानी गोरात दिनवासनी जेजूच्या राजाची गोरात वाकानी गोरात दिनवासनी जेजूच्या राजाची अविस्वाशी आनी शाणो कारभारी घरान आसलेल्यांक वेळार गोवांचें माप मेजून दिवंक दोनयान ताका आपल्या गोरब्याचेर अधिकार दिला. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजू आमचो जिवो उंडो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सोत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी बागयोंत आंतोनीचे परबे दिसा तुजे लागीं विस्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. अशें बसुया. बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां पयले सुवाते सांत आंतोनीचे मजतीन तुमच्या आनी तुमच्या कुटुंबाचेर ह्या भक्ता वरवीं आशिर्वाद पडूं, तुमची साडलेली वस्तू मेळूं, तुमी मागलेले सगळे तुमचे हांगासर गरजो त्याच भक्तान देवा कडेन धरून तुमकां सगल्यांक सुखेस्त करूं आनी अदीक तुमच्या जिवितांत बरेपण येवं म्हूण आमी मागता. पाद्रीगाराच्या नांवान, म्हज्या नांवान, फादर बर्नर्ड आनी फादर जॉन सी ह्या आमच्या पाद्रीच्या नांवान, तशेंच आमच्या सांगाता आमचे फिरगोजेन वावुरतिले सगल्यो क्लॉयस्टर सिस्टर्स, पालोटी फादर्स आनी क्रिस्टियन ब्रदर्स हांच्या नांवान सगल्यांक तुमकां उनुनीत परबी हांव दिता. विश यू ऑल अ हॅपी फिस्ट. विश यू द सेम फादर. पयले सुवातेर आमचे दिनवास सगले आमच्या पाद्री भावांक जाणी हांगासर येवन प्रवचन केलें, हें त्रेजेन करूंक आमकां तांणी आदार सहकार दिलो. तांचे आमी किरीत भाशेन आभारी. तांकां काळजांतान आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद पळोवन मागता. दुसरे सुवातेर आमचे दिनवास ह्या कॉपेलाचे हेडदेरी आसात तांचे ओनर्स ऑफ द चॅपल, ते किरीत भाशेन आमकां उक्त्या मनान ह्या कॉपेलांत ही त्रेजेनां करूंक तशीच आयची परब करूंक तांणी आदार सहकार दिलो. ताका लागून आमी तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे दिनवास हांगासर शिपयार्ड आसा तांची आमी लायट घेतल्या. तांणी किरीत भाशेन आमकां लायट दिवन हे 13 दिसांनी आनी 14वो दीस तांणी आमकां किरीत भाशेन आदार दिलो आनी आपलो सहकार दिलो देखून तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सगळे आमचे समुदायाचे सॅक्टर लिडर्स तशेंच समुदायांत रावतलीं सगळीं वांगड्यांनी ह्या दिसांनी त्रेजेनां करूंक आनी बरे भाशेन मिसाची मांडावळ करूंक तशेंच मिसाची सेवाधर्मीक रीत बरे तरेन चलोवंक आमकां आदार दिलो देखून तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमकां किरीत भाशेन फ्रुटी फावो करतल्याक, आमकां आमचें तोंड गोड करतल्यांक, किरीत भाशेन आमच्या बरे देखणारांक स्नॅक्स दितल्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ते जावन आसात पिटर डिसोजा, दारन वायन शॉप दाबोली, रोजी आल्वारीस आनी लुडदिना मेस्किता. तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. जायते आमच्या बाबा भयणांनी आमच्या माटवाक जावं आमचे सावंड सिस्टम आसा हाका फूल ना पाकडी दिल्या. ह्या दिसांनी लोक डोनेशन दीत आसा आनी आयजूय दितली म्हूण आमी आवडटा.
तुमच्याच ह्या पयशां उदेशी आमी आमचो खर्च भाऊ भयणो सुरवात केल्या तेन्ना आमचे लागीं एकूय पयसो नासलो, पूण आज आमकां हो खर्च कितें भाशेन आमचे हो कारोबार चलोवंक आमकां आदार मेळ्ळ्या देखून काळजांतान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आमच्या आल्तारा मुखार तुमी 2 फॅन पळयतात. हे आमचे भयणीन लुडदिना मिस्किता तांणी दिल्यात. तशेंच हो सायड वॉल फॅन आनी सकला एक फॅन आसात आमकां जुआंव आंद्रे सोकोरो फेर्नांडीस वाडे रावतले आमच्या भावान आमकां केरीत भाशेन दिला काळजांतान ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या दिसांनी 13 दीस त्रेजेना कपेलाची साफाय आमच्या भावा भयणांनी केल्या. तशेंच दिसपोटी सकाळीं तशेंच सांजे येवन कपेलाची बरे तरेन मांडावळ पडोवंक सगळें साफ करपाक हेर आमचे तुवाले बदलपाक आमच्या ऑल्तराचेर जावं हेर सगळें करूंक आमचो सांकिस्तांव फ्रांसीस हाणें आमकां आदार दिला देखून आनी ताचे बरोबर सेर्तोर ताचो आदारी आसलो देखून काळजांतान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमची भयण मार्टिना हाणें दिसपोटी येवन हांगा आपलो वेळ दिलो. ताचो भुरगो बरो ना खरो, पूण आतां बरो जाला. देवान ताका बरे तरेन सांबाळचो. तिणें आपलो वेळ दिलो देखून काळजांतान तिकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. स्टेफनी, सिसिलियो आनी मानुएल फेर्नांडीस हे आमचे भाव आनी भयणो दिसपोटी हांगासर आसले. कसली गरज आसल्यार ते येवन हांगासर पळयताले. साफ सफाई करपाची जावं मानाय लावपाची, उदक पावोवपाचें, हे सगल्यो वस्तू ताणें केल्यो. व्हडा खुशेन आनी आपल्या वेळा खातीर ताणें आमकां दिलो देखून सांत आंतोनियोची मजत ह्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचेर पळोवंक म्हूण आमी मागता. कितें भाशेन आमकां हो सावंड सिस्टम घालूंक एंथनी ह्या आमच्या भावान तशेंच धाकटेचें पेंडोल घालूंक ताणें आदार दिला. ताका आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमकां दिसपोटी मिसाच बरे तरेन गायन करूंक आमच्या ह्या गायनाच्या पंगडान आमकां उदीक आदार दिला. वाजोवपी आमचे समीर आनी रॉस्टन ते दिसपोटी वाजोवंक आनी केन्ना केन्नाय एकामेकाक सहकार दिवंक ते आसले. तांकां देव बरें करूं. तशेंच आमची गायन मंडळ लाविना, जमिला, एना, मागीर नियोला आनी हेर दुसरे आमचे भाव मॅकेन्झी आनी ती सगळीं आसली देखून तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. हो सगलो बरे तरेन आमी भावा भयणीनो वावर केलो देखून सांत आंतोनियोची मजत तुमचेर सगळ्यांचेर पडूं म्हूण मागता. हांवें मार्टिनाक पयलेंच म्हणलेलें सांत आंतोन मिलाग्र करतलो, कित्याक उत्सुर्यांचो भुगतो पाप साहेब ग्रेगरी 9व्यान ताका आख्ख्या संवसाराचो पात्रोन म्हूण परगटलोलो. कित्याक 11 म्हयन्या उपरांत मेल्या उपरांत ताका भाग्योंत म्हूण परगट केलो. कित्याक जिवितांत तो जिवोच आसतना मिलाग्री जाताले. हाका लागून भाऊ भयण आयचे दिसाक पावस पडचो ना म्हूण ताका सांगलेलें फेस्ताचे मीस जातात. आनी खरेंच ह्या भाग्योंतान सगल्यांक आमकां ही मिलाग्री केली. पावस पडूंक ता बरे तरेन तुमकां मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आनी मांडावळी शिस्तीन तुमकां भाग घेवंक आमकां फावो गेलें देखून ह्या भाग्योंताची खरी भुक्ती आमी करुया. खऱ्या काळजान आमी मागुया तेन्नाच आमकां देणी फावो जातें. परतून एकदां सगल्यांक ताणें तुमी आदार केला, सहकार दिला, आमचे खातीर मागला. आमचे पासत तुमी फूल ना पाकळी दिवन हो आमकां 13 दिसांचो त्रेजेन करूंक आनी आयची परब करूंक आदार दिला. काळजांतान देव बरें करूं. एक चोत्राय दोतची आमी रस्तो क्रॉस करता आसतना उजव्यान तशें दाव्यान पळोवचें. आमची गाडी आहा म्हूण बेगीन बेगीन धांवचें न्हय. दुसरें जी कोण आमकां कितेंय दिता थंयसर बाबू बिडीनो ती आपल्या उदार मनान दितात म्हणटच आमी बेश्टेच आत मारचें न्हय. लायन करून वेचें. आमकां मेळ्ळें जाल्यार मेळ्ळें, ना जाल्यार आमी उगीच वेची. पूण आमी थंय आसतना आमची तरणाटी घोडयेक थंय नात. तुमी घोडयेक आमचें एक थंयसर एक बास्केट दवरतले आमी मुद्दम. तुमी तुमची फूल ना पाकळी त्या बास्केटान त्या तरणाट्या खातीर घालची. कित्याक ती आपलो एक कार्यक्रम म्हणजे फिरगोजीन करतात. तुमचो आदार ती मागतात. कोणाक खुशी आसत आनी दिवचें, कोणाकूच फोर्स करिना. देव बरें करूं. भावभयणीनो दिनवासपाचो वेळ जालो आनी सगल्यांक दिनवासले आनी आख्खी मांडावळ शेफ दे मिसांव आमचो पातकूर फादर पिटर किरीत भाशेन ताका आमी दिनवासतांव बरे एकमतीन आनी बरे भाशेन मांडावळींनी सगळी आख्खी त्रेजेनाची आनी आयची परबेची मांडावळ ताणें बरे भाशेन सांबाळली आनी ताका आदार करतल्यांक सहकार दितल्यांक सगल्यांक तुमकां सांत आंतोनियोचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूं म्हूण आमी मागता. उबी रावया. सुरविस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओळखकार. ही परब आयज आमी सोंपयता आसतना किरीत भाशेन सांत आंतोनीचे इमाजीची आमी आशिर्वाद घेतल्या आनी आमचे मागणें सांत आंतोनीक उबारतल्या. इतलोसो वेळ ओगीच रावन आनीक एक पावटी भावार्थान विस्वासान तुमकां जी देणी जाय ती मागात. सांत आंतोन भोगता आमचे पासत विनंती कर. जेजू क्रिस्तान बसयला ती आमकां फावो जावच्या. सांत आंतोनीक मागणें. नोमान तुका सांत आंतोन, नोमान तुका सांत आंतोन, तूं वर्तताय तूं वर्तताय फूल निर्मळायेचें निर्मळायेचें आनी अनोन क्रिस्तांवपणाचो. अनोद क्रिस्तांवपणाचो हांव तुका मानतां हांव तुका मानतां. जाणटिकायेच्या जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या मोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरीत जाता कुशाल बरी जाता. इतल्या देण्यांनी इतल्या देण्यांनी देवान तुका भरला. तुका बोला. दिवून दिवून भोव खालतेपण, भोव खालतेपण, काकलूत काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणे आनी करचें देणे व्हडा बरवाशान व्हडा बरवशान आनी खालतेपणान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. हांव तुजे लागीं मागतां. विनंती कर म्हूण विनंती कर म्हूण ह्या किरकोळा पातक्या पासून किरकोळ्या पातक्यापासून आनी एका आकांताच्या वेळार आनी एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागतां. तुजे लागीं मागतां. ओगीच रावन तुजे मागणें दवर. मागतां मागता त्या मोगा पासून त्या मोगापासून मिनीन जेजूच्या मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोय जो तुवें केलोय इतली पावटी इतलेय पावटी तो तुज्या हातार तो तुज्या हातार खेळटा आसतना खेळटा आसतना एक खोतीक सापडलेल्याच्या आदारा पडलेल्याच्या आदाराक तूं वळखताय तूं वळखताय कितली म्हाका कितली म्हाका गरज ती गरज ती ह्या देण्यांची ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं जे तुजे वरवीं मागतां. मागतां. पवित्र सभेच्या पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांक सर्व मुखेल्या कुटुंबाच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांक दोन एका वांगड्या तुका समर्पिता. तुका समर्पिता. तांकां तूं तांकां तूं राख आनी सांबाळ. राख आनी सांबाळ. म्हज्या कुटुंबाच्या म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक दोन एका वांगड्याक बरे भलायकेन सांबाळ. बरे भलायकेन सांबाळ. म्हजो दिसपट्टो ग्रास दी. म्हजो दिसपट्टो गिरास दी. म्हज्या वावराचो फोड म्हज्या वावराचो फोड म्हाका मेळूं. म्हाका मेळूं. सर्व पिडेस्तांक सोर पिडेस्तांक आनी कश्टवतल्यांक कश्टवतल्यांक तूं आसरो जा. तूं आसरो जा. काम नाशिल्ल्या काम तरणाट्यांक नाशिल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम बरें काम आनी फुडार फावो कर. आनी फुडार फावो कर. भुरग्यांचे देणे नाशिल्ल्या भुरग्यांचे देणे नाशिल्ल्या काजारी जोडयांक कारारी जोड्यांक ते देणे फावो कर. देणे फावो कर. सर्व भुरग्यांक सोर भुरग्यांक भावार्थान वाडूंक बाबार्थान वाडून तुजी मजत लाभय. तुजी मजत लाभय. म्हज्या पातकाची म्हज्या पातकाची खरी दूख खरी दूख आनी देवाचो आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग व्हरतो मोग म्हाका जोडून दी. म्हाका सोडून दी. आनी अशें आनी अशें हे जिणेन हे जिणेंत विस्वासान विस्वासान सोम्याची चाकरी करून सोन्याची चाकरी करून तुज्या सांगाता तुज्या सांगाता सासनाच्या सासना सासनाच्या सासना बापाक वाखाणू बापाक वाखाणू ताका बगू ताका बगू आनी आशिर्वादीत करून आनी आशिर्वादीत करून स्वर्गा राज्यांत स्वर्गा राज्यांत म्हाका पावय. म्हाका पावय. अशें जावं. अशें जावं. सगल्या पिडेस्तां पासत ह्या वेळार मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता सांत आंतोनीक सर्व पिडेस्तांक आनी निर्गोटितांक सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाभूंक प्रार्थना करून आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कुडीची ओतम्याची आनी मोतीचे पिडेन कश्टवतल्या तुज्या चाकरा चाकोरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचिल्ल्या ओतम्यांक ऊब दिवन जिवाबरीत कर. अशें आमी आमचे कश्टांतले नितोळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकी दवरच्याक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सांत आंतोनीचे मोजतीन तुमचेर, तुमच्या गोराब्यांचेर आनी तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. शेवटाक गीत घेऊया. U25 पेज 243. U25. उडास करता. भायर सरता आसतना चोत्रायेन भायर सरचें, रस्त्यार बरे भाशेन पळोवचें आनी भायर सरचें.